शुक्रारा एसजीपीडीए अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाला मडगावातल्या होलसेल नुस्तें मार्केट नितळ करपाच्या कामाक सुरवात केल्या। तशेंच नवे मार्केट प्रकल्पाचे काम 60% पुराय जाल्ल्याची माहिती एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकारान दिली। आमी बाजार दुसऱ्या सुवातेर व्हरपाचो यत्न करतात, पूण ताका सुमार 1.5 कोटी खर्च येतलो। देखून मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करतले आनी फुडल्या सप्तका मेरेन ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो जातलो, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। हालींसाराक सोपो वसूल करपाचें काम एसजीपीडीए करतात आनी 31 जानेवारी मेरेन निविदा काडपाचो थाराव फुडल्या बसकेक घेतला, अशें दाजीन सांगलें। आमी हाजेर भर दिता चड शिफ्टिंगाचेर। आतां तुवें पळयता की आमचो होलसेल मार्केट ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट जाला। आतां जीएसआयडीसी कितें म्हणटा, हो जो पार्ट आसा तो आमकां दियात, सो आमकां फास्ट कंप्लिशन जातलें। मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तेन्ना फूल मार्केट जेन्ना ऑपरेशनल जातलो तेन्ना हे सगळे प्रॉब्लेम आसा पळय, अनहायजीन जाता, हे जाता, इतले वर्साचो प्रॉब्लेम हो, कोणा ताजेर लक्ष घालूं नाशिल्लें। सो हो प्रॉब्लेम परसिस्ट जाला। इवन काल हांव सीएमा कडेन उलयला, मे बी नेक्स्ट वीक वी आर टेकिंग अ डिसिजन आमी थंय शिफ्ट करपाचें काय हांगाच हेवटेन टेम्पररी आमी घालपाचें, कित्याक थंय अरावंड 1 कोट ते 1.5 कोट रुपया थंय आमकां इन्वेस्ट करचो पडटा अरावंड 6 म्हयन्या खातीर। सो वेदर इट इज फिजिबल ना फिजिबल दॅट द ऑथॉरिटीज वील टेक अ डिसिजन। पूण आज आमी पळयलें की हांगा जी एरिया आसा नुस्तेकार येतकूच एकदां आपलो आयज हांगा उडयता, नुस्त्याची स्लरी जाता आनी रेबट जाता आनी तातूंत अनहायजीन कंडिशन्स खूब वाडटा। तातूंत भितर भायरूय बी आमी पळयतात की नुस्तेकार बसल्या, ती नुस्तें आपलें विकून जालें की ती चल्ली, पूण हांगा रेबट जायत जाता। सो आमी आज कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की अरावंड विकांतसून एकदां अशें उदक मारून खंय खंय स्लरी जाता थंय ग्रेनायट घालचो, जेणे करून अशें म्हणजे चड घाण दिसपाना। नुस्त्या मार्केट आसलो की तो घाण मातसो जातलोच, म्हणून हे हांगा कितें जालां, दीस इज नॉट डेव्हलप। ही फक्त आमी फक्त वयर खडी घालून आमी ते दीस काडटात म्हणटा तशें। सो वन्स द होल मार्केट इज डन, म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो।